हर एक संवसारार थोडे बरे मनीस आसात, थोडे पाड मनीस आसात. हर एका देशांत वा खंय गेल्यार थोडे उंचल्या कुळीचे, थोड्या धाकट्या कुळीचे विंगड केलो आमी देवान करूंक ना. खंय गेल्यार आमकां पळोवंक मेळटा तफावाद ग्रेस्त आनी दुबळे. आनी अशें जर तर हर एक समाज ह्या रितीर विंगडण जाता आसतना तांचे मदें वॅल्यू वयर सकयल येता. जर तर एक सादारण एक दुबळ्या कुटुंबांतल्यान आयिल्लें एक भुरगें बरें वस्तूर गेल्यार पयलें आमचें रिमार्क कशें आळे शेले करता पळय. कित्याक तें दुबळ्या कुटुंबांतल्यान आयिल्लें, ताणें बरें वस्तूर घालूंक नजो गी आळे दाखयता पळय व्हडलें व्हडलें करून. जर तर तेंत वस्तूर एका ग्रेस्त व्यक्तीन गेल्यार कांयच ना, नॉर्मल सकडी ओडणी करेक्ट बरेंच. खंयचीय समाज सगळी बरी आसा आमी सांगूंक जायना. समाजांत व्यत्यास आसा, समाजांत फरक आसा. बरो आनी पाड मनीस म्हणलो फरक आसा, ग्रेस्त आनी दुबळो म्हणलो फरक आसा. आनी त्या देखून हाज्या प्रकाराची ती मौल्यां ती वयर सकयलच आसतात. आनी तशेंच जेजूच्या काळार तर समाजांत असले व्यत्यास आसले, फरक आसले. आयच्या वांजेलांत जेजू 2 काणयो सांगता, ओपर सांगता. आनी ही ओपर एक सांगूंक एक कारण आसा. तें कारण समजल्यार मात्र आयची ती दोनी ओपार तुमकां अर्थ जातली. जर तर ती कारण समजना जाल्यार तुमकां आयची दोनी ओपार ह्यो अर्थ जायनात. आयच्या वांजेलाचे सुरविल्ले ते 2 आनी 3 वळयो आमी समजून घेतल्यार मात्र आमकां आयच्यो ही दोनी काणयो वा ओपारी समजतात. कसली ती जेजूच्या काळार आसली ती समाज. आयच्या वाचपांत आमी पळयता, वांजेलांत आमी पळयता, साबार सुंकाकारांनी पातकी जेजूचे शिकोवन आयकूंक येतले, ताजे सरशी वेताले, जेजू तांच्या सांगात बसून जेवतालो. हें पळोवन फारिजेवांक तांच्या भितर काळजा भितर सुजो पेटुल्लो. हो मनीस तांच्या सांगाता कित्याक वेता. तर पयले सुवातेर हे सुंकाकारांनी पातकी म्हळ्यार कोण म्हणून आमी अर्थ करया, ताजे उपरांत उरलें सकडी समजतलें. सुंकाकार सरू पातकी म्हणून जुदेव केणताले. कित्याक सुंकाकार टॅक्स कलेक्टर्स, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट आतांच्या काळार हे टॅक्स कलेक्ट करून लोकांचे कलेक्ट करून रोमाकारांक दिताले. रोमाकार परकी आनी तांकां हे पयशे कलेक्ट करून दुसऱ्यांक दिताले. त्या देखून हे जुदेव फारिजेव थोडे सांगताले हे आमचे भाऊ जुदेव हे पातकी मनीस, कित्याक आमच्या विरोध हे काम करतात. त्या देखून रोमाकारांक हे पयशे कलेक्ट करून दितात. हांकां आमी समाजांत भायर दवरूंक जाय. हांच्या सांगात कसलोच रिलेशनशीप संबंध आसूंक नजो. तांच्या घराक आमी वचूंक नजो, तांणी आमच्या घरा येवंक नजो. तांच्या सांगात कसलो संबंध दवरूंक ना. हे परकी मनशा बरी आमी पळोवंक जाय. आनी दुसरे ग्रूप आसा पातकी मनीस. पातकी मनीस म्हळ्यार कोण? जेजूच्या काळार पातकी मनीस म्हळ्यार कोण? पातकी मनीस म्हळ्यार हे जुदेव खंयचेच रुली रेग्लो जुदेवांचे पाळी नातिल्ले. सिनोगोगाक ते हे नातिल्ले. वर्साक एक फावटी म्हणी जेरुजलेम देवळाक वचून टेंपलाक वचून बलिदान बेडोंक आसले ते बेटय नातिल्ले. हर एक हप्त्याचो एक दीस तो शुक्रार भोव प्रमुख दीस आनी त्या दीस काम करूंक नातले हे काम करतले. सादारण आमच्या साद्या भाशेन सांगचें जाल्यार क्रिस्तांव पवित्र स्थान घेतिल्ले. वर्साक एक फावटी म्हणी गरजेक येनातिल्ले. आयतार बऱ्या रितीन करची नातिल्ले. इगर्जेचें तोंडच पळयनातिल्ले असले मनीस. हर एका फिरगजेंत ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आसात त्यो स्त्रियोंक मात्र जाल्यात न्ही. दादले येतात गी कळयता म्हाका. दादले येतात गी ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक लाख करनी 1-2 असले मनीस खंयच्याय ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक वचनातिल्ले. आमच्या काळार अर्थ कर सांगचे असले पुरो मनशां पातकी म्हूण सांगतले. पूण असले मनीस येवन जेजूक आयकताले. आनी त्या देखून फारिजेव जेजूचे रागार आशिल्ले. फारिजेव म्हणल्यार कोण? फारिजेव म्हणल्यार ताजो अर्थच विंगडण दवरले, सपरेटेड वन. समाजांत पयस रावले, विंगड रावले. कित्याक
शुद्ध रावपा जाय. आमी शुद्ध रावल्यार मात्र साल्वासांव आमकां मेळटलें. पातक्या लोकांतून आमी पयस आसत जाय, संवसारांतून आमी पयस आसत जाय. आमी शुद्ध, सेपरेटेड वन्स. आनी तांकां त्या देखून जेजू ही 2 वापार ह्यो सांगता. पयली वापार जावन आसा सुकोवन गेल्ली शेळी, आनी दुसरी वापार जावन आसा सुकोवन गेल्ले वा भायर पडले नाणें. पूण आज हांव केवल एकच वापाराचेर हांव उलयतां. चड नाल्यार लांब शर्मोव दिवचें पडटा. सगळ्या पवित्र पुस्तकांत साबार फावटी आमकां पळोवंक मेळटा शब्द बोकरे आनी बोकड्यो. मातेवचो वांजेल अध्याय 25 व्हडलो 30 आनी 4 तावन प्रारंभ जाता. मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्सेस 34 ऑनवर्ड्स. थंयसर निमाणी झडती आसा. निमाणी झडती सांगतना देव सांगता बोकड्यांक आनी बोकडी विंगड करून दवरतलो. बोकड्यांक आपल्या उजव्या हाता कुशीन आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्या हाता कुशीन. आनी बोकड्यांक सांगतलो येया तुमी सर्गींच्या राजाक. तुमचे ते सर्गींचे राज वेळा काळा पूर्वी तुमकां तयार करून दवरलें. तुमचे दायज करून घेया. आनी बोकड्यांक तो सांगतलो वसा तुमी नासाच्या जाग्याक, कित्याक तुमी बरें करून जिवंक नात. वांजेलांत आनी पवित्र पुस्तकांत हर एक फावटी हो उल्लेख आसा बोकरे आनी बोकडी हाजो. बोकऱ्यांचो अर्थ समजून घेवया. बोकरे म्हळ्यार कितें? बोकरे म्हळ्यार सदां वत तांकां समजून इल्ली उणी, समजून उणी. त्या देखून मुखार गेल्लो तो बोकरो कितें करता त्याच रितीर उरले येतात. मुखार जालो बोकरो तो जंप केले उरले तशें जंप करतात. 2005 वर्सा इसवेंत टर्कींत जाल्ली एक घडीत थोडे गवळी येवन सांगाता ब्रेकफास्ट करनासले. सरी सुमार 1,500 बोकरे आसले. आनी पयलो बोकरो पर्वताच्या तुदी गेलो आनी तो थंयच्यान सकयल उडी मारलो. थंय पळयलें हर एकलो बोकरो उडी मारलो. आनी ह्या गवळ्यांक कितेंच करूंक जावना. एकाच थोड्याच मिनिटां भितर 1,500 बोकरे वयर दोंगरांतून सकयल उडोवन मरण पावले. त्या देखून पयले सांग सुवातेर बोकऱ्यांक चिंतपाची सखत उणी आसा. ते चिंतिनात मुकलो कितें करतात आनी तशेंच करतात. दुसऱ्यान बोकऱ्यांक जर तर कितें गाय जाल्यार तांकांच ते गूण करूंक ते सकनात. कोणी दुसरो कोणी जाय. बोकरे खंय तांकां आपोवन व्हरतात त्या कुशीन ते समकतात. त्या देखून बोकऱ्यांक सांगतना खदाळय एक मुग्धपणाची एक मनजात. आनी त्या देखून देव हर एक फावटी इस्रायल लोकांक बोकऱ्यांक सरी करता. तुमी मस्त मुग्ध जावन आसात. कोणीय तुमकां बुलयल्यार आपयल्यार तुमी त्या कुशीन तुमी समकतात. म्हाका तुमी सांगतात कित्याक दुसरो कोणी सांगता बाल देव बरो, बाल देवाक आराधन केल्यार तुका बरें मेळटा आनी तुमी तें येतात. त्या देखून जेजू क्रिस्त देव सांगता तुमी बोकऱ्यां बरी जाल्यात. हर एक कडेन आपयले कडेन तुमी वेतात. आनी अशें जेजू आज सांगता बऱ्या गवळ्यांक बरे गवळी असल्या बोकऱ्यांक सोदून वचोंक जाय. कोण हे बोकरे? पयल्या सुवातेर जेजून सांगच्या ह्या काणये मुखान पयले जावन आसा बोकरे जावन आसा, सुकोवन गेल्यो शेळयो जावन आसात. तेच पातकी मनीस आनी फारिजेव ते जुदेव ते अब्राम बापाचे परजा, अब्राम बापाचे भुरगीं. पूण ते पयस गेल्यात तर बरो गवळी जावन तुवें तांकां पाटी हापोवन हाडूंक जाय. तांचे वयर न्याय नीत दिवंक तुका कायदो दिवना. पूण तांकां पाटी तुवें हापोवन हाडूंक जाय. तांचे तान पयस रावचें न्हय, मेकळे रावचें न्हय, पूण तांच्या सांगात रावो जाय. त्या देखून आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आपूण पाप साहेब जाल्यार सुरवेच्या वर्सा ताणें एक दिल्लें एक फेमस स्टेटमेंट. एवरी प्रिस्ट नीड टू नो द स्मेल ऑफ द शीप. हर एक याजक आपल्या शेळयांचो परमळ ताका मेळा जाय. तो वळ मात्र तो एकलो कोरो याजक जावंक शकतलो. त्या देखून आयच्या वांजेलाच्या त्या बऱ्या गवळ्याचेर आमी 3 पॉयंट्स आमी सोदून काडूंक जाय. पयलें जावन आसा बरो गवळी सुकोवन गेल्ल्या शेळयांक तोच सोदून येता. इनिशिएटीव प्रारंभ करता ताजे जावन तोच इनिशिएटीव घेता. तो स्वाकुशेन सोदून वेता. ताका बस येत आसलें 99 आसा, 99 आनी भितर शाबितायन आसात. एक मात सुकोवन गेला सूण सोडया, पूण तो सोदून वेता. दुसरें पर्सिवियरन्स. सुकोवन गेल्ली शेळी मेळ्ळा म्हणसर तो सोदून वेता. तो रावना, तो ताकाना, पूण तो सोदून वेता. ताका ताजी शेळी पाटी मेळोवंक जाय. त्या देखून ताजें काम तो रावयना. तिसऱ्यान पर्सनल कॉस्ट. ताजो वेळ, ताजी एनर्जी, ताजें धैर्य, ताजें सर्वस्व तो दिता त्या सुकोवन गेल्ल्या शेळयेक पाटी हापोवन हाडच्या गतीर. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, जेजून सांगली काणी बरी आसा.
जिजून सांगले खाणी जुदेव विशांत तर आमकां हांतू कितें लागू जाता. हांव एक बरो गवळीगी, जर तर हांव एक बरो गवळी जाय तर पयले सुवातेर म्हाका कळीत आसूंक जाय सुकून गेल्ल्यो शेळयो कोण. सुकून गेल्ल्यो शेळयो कोण. कोण सुकून वेता शेळयो. सोरोप येवचे सुकून गेल्ल्यो शेळयो गी न्हय. ते मिसाकी येतात, रेती रस्त्याने रेती रेगी येतात, सकडांचे व्हडल्यान ते बोमार गिपोर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. ते सुकून गेल्ल्यो शेळयो न्हय. तर सुकून गेल्ल्यो शेळयो कोण. सुकून गेल्ल्यो शेळयो आमच्या कालार हाजो अर्थ सांगल्यार कोण धर्मसभा सांडून पयस गेल्यांत तांणी सुकून गेल्ल्यो शेळयो. तांकां आमी फाटी हापोवन हाडूंक जाय एक गवळी जावन. हें काम केवल एक याजकाचें न्हय, फिरगज बिगाराचें न्हय. फिरगज बिगार एकलो बावडो कितें करूंक शकतलो. हर एक फिरगजीन 400 कुटुंबां 500 कुटुंबां 1000 कुटुंबां वयर आसात. कितें करतलो तो. कोणाक सोदून वेतलो. त्या देखून फिरगज बिगारांचेर तुमी सूख बसय नाकात. हर एकलो आमी गवळी. तर सुकून गेल्ल्यो शेळयो कोण. इगर्ज मातयेत हांव सोडून गेल्ल्यो कोण. इगर्ज माता सोडून वेता. आतां हांव थोडे विचार सांगता. बेजार करिनाकात. दुखल्यार म्हाका बक्षिया, पूण कोणीय जाल्यार सांगा जाय हांव सांगता. तुमच्या घरा आसूंक पुरो, तुमच्या वाड्यांत आसूंक पुरो, तुमच्या फिरगज कुटुंबांत आसूंक पुरो, तुमच्या कुटुंबांत आसूंक पुरो. त्या देखून असले कांय गडीत आसा जाल्यार दूख पावल्यार म्हण न्ही म्हाका बेश्टें पुरपुर नाकात, पूण हांवें थोडीं उतरां सांगाचें हांव सांगतां. पयल्या सुवातेर सुकून गेल्ल्यो शेळयो कोण. सुकून गेल्ल्यो शेळयो साबार पावटी आमचींच कुटुंबाची कोण. आमची चेडवां भुरगीं. हांगासर थोडीं चेडवां भुरगीं आनी स्त्रियो आसात, बेजार करिनाकात. हांवें तुमकां सांगचें न्ही, तुमी पुरा सुकून गेल्ल्यो शेळयो न्ही. तुमी इगर्जेक येतात, मिसाक येतात, रेतेऱ्यो करतात. तुमी सुकून गेल्ल्यो शेळयो न्ही. इगर्जे भायर आसल्या विशयांत हांवें सांगचें. कित्याक आमची भुरगीं इगर्जेतावन भायर वेतात. कित्याक आमची भुरगीं धर्मसभा सोडून भायर वेतात. थोडेशे दिसा आदी एक याजक म्हाका मेळ्ळो, एक परगांवांत काम करचो. आनी तो म्हाका सांगून आलो, फादर कितें जाता आमकां समजना. जायतो आमचो कोडयाळचो लोक ह्या गांवांत आसा. खंयचो गांव म्हणून हांव तुमकां सांगना. जायते तुमचे सैरे दैरी पूत दुवो पुरो त्याच गांवांत आसूंक पुरो. आनी तो सांगता, फादर कितलीं आमची चेडवां आपल्या लागीं आनी हिंदवा लागीं हांगा काजार जातात. आमी कांय करूंक जायना फादर. प्रायज जाल्ल्या उपरांत निर्धार करचो तांचे हक्क. आमी कितें करूंक जाता. कितलीं जाणां. पयलो सुवातेर कुड्डो मोग मोगार पडल्या उपरांत कितेंच समजण येना. त्या देखून धर्मसभाय सांडून आमी वचोंक तयार आसा. कित्याक आमची चेडवां आक्रिस्तांवां लागीं काजार जावन धर्मसभा सांडून भायर वेतात. चूक कोणाची. दुतोर शिकयल्या त्या टिचरीची गी, फिरगज बिगाराची गी न्हय. चूक आवय बापोयची. कितले वर्सां 15-16 वर्सां म्हणसर ते भुरगे तुमच्या सांगाता आसले. कितले पोटी तुमी त्या भुरग्या सांगाता बसल्यात. दुतोन आवय बापोय जावन तुमी शिकयल्या. आयतारा दुतोन एक बूक धाडल्यार पावना इगर्जेक. आवय बापोय जावन पयले क्रिस्ती मावल्या आमी आमच्या भुरग्यांक दिवंक जाय. आमी सुकल्या आवय बापोय जावच्यांत. तुमी हांगा जायतीं आसा बरो मुखार आवय बापूय जावची आसात. त्या देखून पयले सुवातेर आवय बापूय जाल्ली पयले दुतोर आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय. क्रिस्ती भावार्थ आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय. तोवळ जिवितांत कितलेय कश्ट आयल्यार ही गरज माता ती सांडून भायर वचनात. ही गरज मातेच्या भितरच रावतली. जायतीं आमची भुरगीं गरज माता सांडून क्रिस्तांव लागीं काजार जातात. हांव लावू जहाद तशें म्हणून सांगूंक वचना हांव आतां. ते आनी एका दिसा उलोवया ताच्या विशयांत. त्या देखून पयल्या सुवातेर हर एक आवय बापूय बरो गवळी जावंक जाय. आमच्या भुरग्यांक बरें शिकप दिवंक जाय. आमच्या भुरग्यांक दुतोर आमी शिकोवंक जाय. ना तर आमी सुकल्या. दुसऱ्यान कित्याक आमची चेडवां भुरगीं अक्रिस्तांवा लागीं काजार जातात आनी धर्मसभा सांडून भायर वेतात. वचून उलया. कोडयाळांत सुमार जाण सैरिकेचे मालो आनी माली आसात. हर एका लागीं 100-50 चेडवांचे प्रोफायल आसतात. चेड्यांचे प्रोफायल दादय आसनात. कारण कितें. आमचे चेडवां भुरगे शिकतात भोव बरें, पूण आमच्या चेड्या भुरग्यांक 18 वर्सां जाताना कान धरून कोणी घरा आसना. इल्लेशें शिकप रावयतात खंय जाल्यार कामाक वेतात. आमची चेडवां भुरगीं डिग्री आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन चेडे 10वी PUC कोणाक काजार जावंक जाय.
त्या देखून हर एका फिरगजीन वसा कोडयाळांत आसल्यानी हर एका फिरगजीन 30 तावन 35 30 to 35 वर्सांचे तरणाटे हर एका फिरगजीन उण्णें जाल्यार 40-50 वयर तुमकां मेळटात खाजर जायनासले 35 तावन 50 आनी की तुमकां जायते तरणाटे मेळटले खाजर जायनासले सरीक मेळोना कित्याक शिकाप उणें आसा. पयल्या सुवातेर आमी एक बरो गवळी जाय तर आमच्या कुटुंबांत आमच्या चरक्या भुरग्यांक शिकप दिवया. आमच्या चरक्या भुरग्यांक शिकप दिवया. तांचे तावन येवचे पयशे उपरांत पळोवया. पयले तांकां शिकप दिवया. जर तर आमच्या चरक्या भुरग्यांक आमी कान धरून शिकप दिल्यार एक चेडूं त्या चेड्या लागीं खासदार जावन क्रिस्ती समाजांतून भायर वचचें ना. तर क्रिस्ती समाजांतून आमचे चेडवांक भायर वचून कारण कोण आमीच आवय बापूय. चेडवांक मातूर समजना नाका. पयले आवय बापूय जर आमच्या भुरग्यांक आमी बरें शिकप दिवंक जाय तो वळ आमच्या चेडवां भुरग्यांक बरी सेरीक मेळटली. आमचेंच carmelmatrimonial.com आमचें आसा सेरिकेचें. कितलीं प्रोफायलां आसात चेडवांची बेजार दिसता. पाप ती अत्रे गुण आसात. एक क्रिस्ती बऱ्या चेड्या लागीं खाजर जावंक एक क्रिस्ती समर्थेन जसं रावंक एक क्रिस्ती कुटुंबांतून आमची चेडवां भुरगीं अशें येतात पूण चेडे मेळनात. चूक कोणें केल्या आवय बापूयनी. त्या देखून बरे गवळे कोणें जाय आसले कोणें चुकल्यात आवय बापूयनी. जर तर आमची भुरगीं धर्मातून भायर वयता तर कारण कोण आवय बापूय. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी बरो गवळ्याची काणी वापर आमी आयकल्यार पावना. बरो गवळे आमी जावंक जाय. आमचेच जिविताचेर एक आमी नदर मारूंक जाय. आमचेच जिविताक आमी पळोवंक जाय आनी आमी विचारूंक जाय खंय हांव चुकलां खंय आमी चुकल्या खंय आमची भुरगीं चुकतात खंय आमच्यो शेळयो भायर वेतात. जर तर आमची भुरगीं भायर गेल्यार तर तांकां आमी फाटीं आपोवन हाडूंक जाय. जायतीं आमची भुरगीं चुकोन आसात. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी मोगाच्या आवय आनी बापयानो पयल्या सुवातेर बरें गवळी जाया तुमच्या कुटुंबाक. तुमच्या भुरग्यांक क्रिस्ती मौल्यां दिया. तुमी तांचे सांगात बसून तांकां उबी दुतून शिकया. क्रिस्ती दुतून तुमी शिकया. उपरांत तुमचे चेडे भुरगे आसत तर तांकां शिकप दिया. बरें शिकप दिया. तवळ मात्र चेडवांक तांच्याच इक्वल शिकल्या चेड्या लागीं खाजर जावंक जाय. एकले पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाल्ले 10वी जाल्ले कडेन खाजर जावं नाका. कित्याक अंडरस्टँडिंगांत व्यत्यास येता ताफावत येता. मुखार खाजर जिवितांत प्रॉब्लेम येतात. त्या देखून चेडवांय पळयतात. त्या देखून तुमकां चेडे भुरगे आसात तर तांकां बरें शिकप दिया. बरें गवळी जावया आनी अशी आमची समाज आमी बांदून हाडया. आनी आमची इगर्ज मतें भायर गेल्ल्याक आमी फाटीं आपोवन हाडया आनी इगर्ज मतें भायर वेचचें आमी राखया. जर तर असली खंयची केस तुमच्या जिवितांत आसा तर तुमची कोणी भुरगीं तुमची कोणी वळखीची क्रिस्तांवा लागीं मोगार आसात तर खंडीत जावन फाल्यां नाल्यार परोवन ती क्रिस्तांव समर्थ सोडून वेतलीं. हांव बरोवन दितां सोडून वेतलीं. फाटीं येनात. रेस्पर इगर्जेंत जावंक पुरो. इगर्जेंत काजाराचे थोडे एक आसा क्रिस्तांवा लागीं काजार जावचें जाल्यार कशें करचें मिसा भायर ती एक रिवाज आसा ते इगर्जेंत जावंक पुरो. पूण मोगाच्या न्हू आयका अशें जाल्ली साबार 99% ही चेडवांक गेलीं फाटीं येनात. शी चुकोवन गेल्ल्यो शेळयो हाका कारण आमींत जावन आसा. त्या देखून बरें गवळी जावया आनी आमच्या शेळ्यांचें आमी रक्षण करया आनी अशें बरी इगर्ज माता आमी बांदून हाडया. बरें कुटुंब आमी बांदून हाडया. बरी समाज आमी बांदून हाडया. देवाक मानून तसली साल आनी चेडी आम्हा सर्वांची जावं दी.